दिले उतर दिले zasa Jésus येता तो येतोलोच दिले उतर दिले zasa Jésus येता तो येतोलोच मोल मारलेल्या चोंद्रासारखे विगोट विस्वाशी पोटाचे Bapan दिले उतर तोका शेकड्या शेकड्यान सासना सासना दिले उतर दिले zasa Jésus येता तो येतोलोच दिले उतर दिले zasa Jésus येता तो येतोलोच आपलो कोरार बाप मोडीना दिले उतर पाटिगेना आपलो वैभव आमचे वयलो कोदीच केन्नाच तो सारचो ना दिले उतर दिले zasa Jésus येता तो येतोलोच दिले उतर दिले zasa Jésus येता तो येतोलोच बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावीन आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसू तुमचे सवे आसू मोगाळ भावा भयणीनो आयच्या सेवा धर्माचो विशय सर्वेस्पराच्या उपदेशांक पाळो दिवया देवाचो आशिर्वाद घेवया देव आमचो मोग करता आनी ताका जाय आमी सदांच खुशाल आसलेलीं ह्याच खातीर उपदेशा वरवीं देव आमकां बरी वाट दाखयता सगळ्या वायटांतली निवारता आनी सासणीक जिविताक पावयता ह्या मिसांत भाग घेतना आमचें पातक ओळखून घेवंक आनी देवाच्या उपदेशा प्रमाणें जियेवंक देवाचो आदार आमकां मागुया केन्ना केन्नाय आमचे दिसपटें जिवीत जियेता आसतना सर्वेस्पराच्या उपदेशांक पाळो दिवंक आमी घडये चुकल्या घडये हें सदांचेंच हें कांय न्हू अशें आमकां केन्ना केन्नाय दिसलां ह्या आनी हेर आमच्या चुकींचे देवा लागीं भोगसणे मागुया हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान चारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोबड अपराध ह्या बसत भागीवून सदांच सांकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो आमेन सोम्या काकळूत कोर सोम्या काकळूत कोर Krista काकळूत कोर Krista काकळूत कोर सोम्या काकळूत कोर सोम्या काकळूत कोर आयज पवित्र सभा भाग्योन लुसी आंकवार आनी रोक साक्षीन तिचो सेवाधर्मीक उगडास करता
प्रार्थुया. देवा, सासनाच्या उजवाडा आपल्या विस्वाशी आंकवारी जिवितान आनी रोग साक्षिणीच्या दिरादीक मरणान भाग्योन लुसी प्रकाश बरीत दिवटी जावंक पावली. सर्व बरेपण, प्रमाणीकपण आनी सोत आमचे जिणेन सांबाळून आमी उजवाडाची भुरगीं जावं आनी एक दीस भाग्योन लुसी सांगाती तुजे मोहिमेच्या सासनीक उजवाडांत आमी तुका भोगूंक पावूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता सासनाच्या सासना. इसायेस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर तुजो सोडवंडार, इस्रायलाचो पवित्र देव अशें म्हणटा, हांव सर्वेस्पोर तुजो देव. तुका फायद्याचें तें तुका शिकयतलो. तुवें तांकूंक जाय ते वाटेंतल्यान हांव तुका चलयतलो. म्हज्या उपदेशाक तुवें चीत दिलें जाल्यार एके नदे भाशेन तुजी कुशलकाय जावंक पावती आनी दर्याच्या लारा भाशेन तुजें प्रमाणीकपण. रेवे भाशेन तुज्या भुरग्यांची संख्या वाडटी आनी तिच्या कोण्या इतली तुजी संसद. तुजें नांव म्हजें सोदशिल्लें केन्नाच नपयत जातें ना, ताचो नाश केन्नाच जातो ना. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब, सर्वेस्परा तुजो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड मेळटलो. जबाब, सर्वेस्परा तुजो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड मेळटलो. जो मनीस नुस्त्याची बूद घेवन चलना वो पातक्यांच्या मार्गार भोंवना आनी अधर्मी मनशाच्या सांगात बसना, तो खरेंच भागी. सर्वेस्पराच्या उपदेशाचेर ताचो संतोश, दीस रात ताचे नेम तो नियाडीत आसा. जबाब, सर्वेस्परा तुजो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड मेळटलो. वामत्या वाड्याचे देगेक लायिल्ल्या रुखाक काळा परमणे जातात फोडां आनी कधीच भावून पडनात ताचीं पानां. वसल्या रुखा बरी तो मनीस, सगल्यो ताच्यो कन्यो सुफोड. जबाब, सर्वेस्परा तुजो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड मेळटलो. पूण नुस्त्या मनशाचें अशें न्हय, दुबावा विण अशें न्हय. तो कोण जाणूय, वाऱ्यान उबून वेता तसलें पोल. बरे मनशाची वाट सर्वेस्पर राखता, पूण नुस्त्यांची वाट निसंटोणाक पावयता. जबाब, सर्वेस्परा तुजो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड मेळटलो. शिव वर्तमानाक उबी रावया. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy, 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 soy. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy, 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 soy. सुमी येता ताका मेळूंक भायर सरात, तोच तो शांतीचो कुंवर. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy, 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 soy. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy, 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 soy. सर्वेस्पर तुमचे सोवी आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका आसूं. लोकाची उरपणजी कडेन उलोवन जेजून म्हणलें, हे सोस्तीक कोणा लागीं म्हूण हांवें सोर करची. मैदानार बसून आपल्या बरोबरच्यांक उलो मारून आमी तुमकां गायलें आनी तुमी नाचली नात.
आमी विलापले आनी तुमी रडली नात अशें म्हणटल्या भुरग्यां पोरी ही ससत. तो जुवांव जेवंक तशेंच पिवन चाकी नासतना आयलो आनी लोक म्हणटात ताचेर देंवचार बसला. मनशाचो पूत जेवून आनी पिवून आयलो आनी लोक म्हणटात हो आसा पोट्यो आनी सोरो पियेता तसलो मनीस, 2 वसोलदारांचो आनी वायटवांचो इश्ट. तो देवाची जाणवाय चूक नासलोली म्हूण तिच्या फळां उदेशी रुजू जावन येता. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वगडी तुका क्रिस्त. भाव भयणानो, कसली बांदावळ बरे भाशेन चलतली जाल्यार कसलें जर इन्स्टिट्यूट आसा वा कितेंय आसा जाल्यार बरे भाशेन चलतलें जाल्यार ताका कायद्यांची भोव गरज. घडये खंयचोय खेळ जावं, खंयची कंपनी जावं, धर्मीक बांदावळ जावं, कितेंय जावं, तें बरे भाशेन चलोवंक ताका कायदे आसूंक भोव गरजेचे. आनी हाकाच लागून देवान इस्रायल पोरजेक वेंचून काडली तेन्ना तिका कायदे फावो केले. आमी जर दुसरे समृद्धीचें पुस्तक वाचीत जाल्यार 5व्या आवेस्वरान थंयसर देव पोरजे कडेन अशें म्हणटा तें आमकां मेळटा. तुमी जर म्हज्यो आज्ञा पाळशात जाल्यार हांव जातलो तुमचो देव आनी तुमी जातल्यात म्हजी पोरजां. आनी त्या उपरांत मागीर पोरजां म्हणटली उपदेश सांगल्या उपरांत मोइजेसाक सांगता, सर्वेस्परान सांगता तितलें आमी पाळटल्या. आयच्या सेवा धर्माचो विशय सर्वेस्पराच्या उपदेशांक पाळो दिवया, ताचो आशिर्वाद घेवया. देवाच्या उपदेशांक पाळो दिवन आशिर्वाद घेतलोली मनशां जावंक आयचो सेवा धर्म आमकां उलो करता. आनी आयचे पयलें वाचोबीच दिशेन आमची नदर ओडटा. आनी देवाचे उपदेश पाळीत जाल्यार कितें जातलें तें इसायास प्रवाद्या उदेशी देव आपले पोरजेक सांगता. देव म्हणटा, जरी तर म्हज्यो आज्ञा तुमी पाळशात जाल्यार तुमी नदी व्हांवते नदी भाशेन तुमी जावंक पावतल्यात. नदी भाशेन तुमची खुशालकाय जावंक पावतली आनी दर्यांच्या लारा भाशेन तुमचें प्रमाणीकपण. रेवे भाशेन तुज्या भुरग्यांची संख्या वाडटली आनी तिच्या कोणया इतली तुजी संसद. आनी मागीर सर्वेस्पर म्हणटा, आपूण तुजें नांव मोजी सोरशिलें केन्नाच नपयच जावंक दिवचो ना. हें सर्वेस्पराचें आस्वासन इस्रायल पोरजेक. आनी आयज देव आमकां जोण एकल्याक हेंच आस्वासन दिता. भाव भयणानो, आमी ल्हान आसतना थावन शिकता दोतोन कितले उपदेश आसात? 10 उपदेश आसात. आनी हे 10 उपदेश 2 भागांनी वांटलेले आसात. देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग. आख्खे आमचे समृद्धीचो आटाप हो क्रिस्ती दोतोनीचो आटाप म्हणल्यार देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग. देखून देवाचो उपदेश इतलोच, देवाचो फावो ते भाशेन मोग कर आनी पेल्याचो फावो ते भाशेन मोग कर. आनी हे दोनूय मोगा मदें एक संगम हाडूंक, बाराबोर एक तोलमेल हाडूंक आमकां जोण एकल्याक आपोवणें आसा. जेन्ना आमी जर फकत देवाचो मोग केलो आनी पेल्याचो मोग करूंक आमी चुकता जाल्यार जो हांव आपले चिटींत आमकां सांगता. पयले चिटीन 4थ्या आवेस्वरान 20वे वडीन देव म्हणटा, जो हांव म्हणटा, जरी तर असलो कोणूय मनीस आसा जाल्यार तो मनीस फोटकिरो. जो मनीस सांगता आपूण ना दिसत्या देवाचो मोग करता आनी दिसता त्या मनशाचो मोग करिना जाल्यार तो मनीस फोटकिरो. जाकोब आपले चिटीन आमकां सांगता 2ऱ्या आवेस्वरान 17वे वळीन, कोरण्या विरेत आमचो भावार्थ मेलोलो. जरी तर कोणें म्हणटा आपूण देवाचो मोग करता पूण दिसता त्या मनशाचो मोग करिना जाल्यार त्या मनशाचो भावार्थ मेलोलो जाता. देखून दोनूय वाटेन एक संगम करूंक आमकां आपोवणें आसा. देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग. आमचे पवित्र सभेचो कॅनन लॉ म्हूण एक पुस्तक आसा, कायद्यांचें पुस्तक. आनी ह्या कायद्यांच्या पुस्तकान 1752 कायदे आसात. आनी ह्या कायद्यांतलो निमाणो कायदो अशें सांगता, हे सगळे कायदे आसात ते बरे आसात, ते पाळूंक जाय,
ते फावो ते भाशेन आमी आमच्या जिवितान लागू करूंक जाय वेगवेगळ्या भागांनी. पूण निमाणो कायदो आसा तो अशें म्हणटा हें सगळें करचें करून करता आसतना मनशाची सोडवण हें सगळ्याहून उंच आमी दवरूंक जाय. आनी जरी तर ह्या कायद्या उद्देशी समजुया मनशाची सोडवण घडून येवची ना अशें दिसता जाल्यार तो कायदो पाळना जाल्यारूय जाता. अशें आसतना भावा भयणानो आयचो विशय आमकां सांगता सर्वेस्पराचे उपदेश पाळून ताचो आशिर्वाद घेवया. जो मनीस सर्वेस्पराची आज्ञा पाळून जियेता तो मनीस देवाचो आशिर्वाद घेता. आनी सर्वेस्पराची आज्ञा हो उपदेश ते जावं 10 जावं आमचे ते कायद्यांचे पुस्तक जावं तांचो सगळ्यांचो समारोप आटाप म्हणल्यार मोग देवाचो आनी मोग पेल्याचो. हाका लागून भाग्योन आगोस्तीन अशें म्हणटालो खंय मोग कर आनी मागीर जाय तें कर. जरी तर कोणूय मनीस मोग करता त्या मनशान मागीर जाय तें करूंक जाता. जाय तें करूंक जाता म्हणजे म्हाका जाय तें न्हय वा तुका जाय तें न्हय. पूण जो मनीस मोग करता त्या मनशाच्यान देवाच्या मोगा भायर आनी कांयच करूंक जायना. तो मनीस पुर्तेपणी देवाचोय मोग करतलो आनी तितल्याच पुर्तेपणान वा सोपूरपणान मनशाचो मोग करूंक पावतलो. देखून तो म्हणटालो मोग कर आनी जाय तें कर. देखून बाबा भयणानो आयचो सेवा धर्म आमकांय अशेंच करूंक उलो करता. जेजू म्हणटा शुभ वर्तमानांत आमी त्या दोनूय मनशा भाशेन जावची न्हय. वाचतात नाचूंक वाजयलें तेन्ना नाचनात रडूंक गायलें तेन्ना रडनात तसली आमी जावची न्हय. प्रकाशनेच्या पुस्तकान 3ऱ्या आवेस्वरांत 15-16 वळींत आमकां अशें मेळटा. थंयसर देव म्हणटा तूं ऊन जाल्यार ऊन जा थंड जाल्यार थंड जा शेळमोळो जायनाका. शेळमोळो जायशी जाल्यार हांव तुका उखून उडयतलो. देखून बाबा भयणानो आमची समूर्त आसा आमचे कायदे आसात उपदेश आसात तांचो आटाप म्हणल्यार मोग. आनी जेन्ना आमी मोगान जियेता तेन्ना आमी देवाचे उंचाणेन जिवंक पावता. देखून आमी सांत वांटो घेता आसतना आमकां जण एकल्याक हेंच करूंक करपा मागुया. देवाचो मोग आमी अणभवूंक पुर्तेपणी सगळ्या काळजान देवाचो मोग करूंक आनी त्याच मापान आमच्या पेल्या सवें मोगान जिवंक देवाचो आदार आनी कृपा ह्या मिसांत आमकां मागुया. उबी रावया. ह्या वेळार भावार्थान भरून कांय आमच्यो गरजो आमी देवाक उबारुया. आमकां एकूच देव आसा आनी ताजे भायर दुसरो देव ना. सगळे आमच्या काळजान आत्म्यान आनी बोळान हे देवाची आमी भोक्ती आनी मोग करूंक बापाची कृपा आमकां मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. देव पवित्र आनी ताका सगळी वाकाणी फाव. देवाची पवित्रताय सांबाळूंक ताजें नांव बेमानान घेना जावंक पूण मान दिवंक बापाची कृपा आमकां मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. आयतार देवाच्या मानाक भेटोवचो दीस. हो दीस मिसा आनी मागण्या वरवीं आमी पवित्र सांबाळूंक बापाची कृपा आमकां मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. देवान आमकां बरी आवय बापूय वो वडील फावा केल्यात. आमी सदांच तांकां मानान लेखूंक आनी तांच्या उतरा प्रमाणे चलूंक बापाची कृपा आमकां मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. भोव दयाळ बापा आमी खालतेपणी तुका उबारल्यान ती आमची मागणी तूं आयकून घे. आनी जें कितें आमी मागूंक ना वो आमी मागूंक नकळो तें तूं आमकां फावो कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. Tormocia devaci, calzant coțundo vorta, orpo
उत्कोर मोच्या जीवाचे भक्तीन उबारता उत्कोर मोच्या देवाचे म्हाका जागोयता हालोयता अर्पण मोच्या जीवाचे Bakanca winoita Utor Boża Dewaci Christi kutumno sorta Orpor Boża Dziwaci Wino sorni tirajta म्हज्या भावा भयणीनो हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आख्खे पवित्र सुबेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा तुजो आशिर्वाद घालून तुका भेटयलोली ही देणी पवित्र कर. लुसी तुजे भक्तीनीचें काळीज तुज्या मोगान इतलें लासतालें की ह्या मोगाच्या बळान तिणें आपले कुडीच्या सगळ्या वळवळ्यांचेर जैत व्हेलें. त्याच मोगान आमचीं काळजां पेटय म्हूण आमी तुजे लागीं अत्तरेकून मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोफे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओयोशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सर्वकाळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. लुसी तुजी रोग साक्षिणीच्या मानांक तिणें जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रगत व्हारून तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं घोट करताय आनी अशें तांचे असोगतायेन क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बळ सपूर्णायेन परजोळायताय. देखून सर्गीच्या देवदूता सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोसान तुजी स्तुती गायता. Sorvespor tu, sorgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवार. उत्सर्गी तुका सोय सोय, उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पोराची नावी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय, उत्सर्गी तुका सोय सोय. Povit, 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 dolbaraco sorvespor tu. बाबा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत
पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत ते वारवतले हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपूर घोटुया. Gesù melo, Gesù melo, Gesù ci wonsala, Gesù dowianie tolo. Gesù melo, Gesù melo, Gesù ci wonsala, Gesù dowianie tolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पयस सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवळी बापा, सिमियो आमच्या आदारी गोवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रतिमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो वसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोळसोळीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची हे वेदी भोंवतून एकठांय जाल्ल्यांची दया करून मागता. अशें आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तुज्या पोती बाग्योन चुचे, बाग्योन दोन दुता, बाग्योन चुजे वाज, बाग्योन फ्रांसीस शावेर, बाग्योन लुसी सर्व खाली तुका मानवल्यांत ते सगळ्या भक्ता बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थना धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताल्लेन पळ दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकळुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जशी येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली.
कातोलीक धर्मान जाणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कुमन्याव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कुमन्याव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive the Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलिक धर्मामध्ये जाणे बाप्तिज्म संस्कार घेतलेला आहे त्यांनीच क्रिस प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कातोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. तुझी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलोय तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो. तुझी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलोय तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो. बापान तुजो मोग केलो तसोच आमचो केलोय तुवें. बापाच मोगान तूं रावलोय तशींच आमी तुज्यान रावचे. तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलोय तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो. तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलोय तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो. बापाच मोगान तूं जिलोय ताच्यो आज्ञा सदां पाळू आमी तुज्यान चेतोल्या. तुजी आज्ञा तशेंच पाळू. तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलोय तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो. तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलोय तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो. आमकां सगळ्यां तूं म्हणोनाय इश्टा इश्टिणी आपयताय. तुज्या बापाचे गूण सगळे इश्टा इश्टिणीक घडटाय. तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलोय तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो. तुजी आज्ञा आमकां
तुवें आमचो मुखेलूय तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो. मोगाड बाबा भयणानो, जेजू आमच्या काळजांत आयला आनी आपले कुरपेन तो आमकां भरता. तर हे वेळार आमचे दोळे आमी धांपुया आनी कांय वेळ ओगेपण आमी सांबाळुया आनी जेजूक आमच्या काळजाचे खोलायेक आमी दिनवासुया. सगळीं उबी रावया. प्रार्थया. सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा, लुसी तुजे बागीवन रोक साक्षिणींक तुजे सेवेंत विस्वाशी आनी कोश्टा मरणांत जैतिवोन तुवें केली. आमी शेवला त्या पवित्र जेवणा वरवीं आमकांय दिसा दिसाच्या आत्मीक झुजांत गोट आनी जैतिवोन कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. मातशे बसूया. आज मिसाची भेट समरमलेल्या पाद्री एंटनी कार्वालो तशेंच सोप बलिदानान वांटो घेतलेल्या सगळ्या यादनिकांक आनी बेनावली सेंट जॉन द बॅप्टिस्ट ह्या फिरगोसकारांक आमचे दिनवास. तेच बरोबर गायन पंगडाकूय आमचे दिनवास. ह्या दिसांनी मिसाचो वेळ हे परी सकाळी 6, 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11 वाजता आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15 मीस इंग्लीश भाशेन. कुमसाराचें पेंडॉल तुमचे दावे वाटेन आसा. कुमसारांचो वेळ सकाळी 5:30 ते 12:12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळी 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. आज मद्रास मैलापूरचो आर्चबिशप भोवमानेस जॉर्ज एंटनी सामी 12:15 इंग्लीश भाशेन जातल्या मिसाचेर मुखेल येजमानपण चलयतलो. फाल्यां 12:15 तामील भाशेन मीस आसतलें. डिसेंबराचे 15 12:15 मलयालम भाशेन मीस आसतलें. तशेंच त्या दिसा वेस्ट आफ्रिकाचे 2 बिस्प 6:15 इंग्लीश मिसाचेर येजमानपण चलयतले. ह्या दिसांनी एक्सपोजिशनाच्या मिसाक वापुरतल्या सेवा धर्माच्यो पुस्तिका कोणाकूय जाय जाल्यार आमच्या बाजिलिकेच्या लिटर्जी डेस्का फाटल्यान वो बाजिलिकेच्या कंट्रोल रुमान तावन तुमी ते घेवं येता 20 रुपयांक. निमाण्या आशिर्वादाक आमी सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सर्व पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. वचून येयात देवाचे उपदेश पाळून ताचो आशिर्वाद घेतलेली मनशां जावंक जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. बागयोन फ्रांसीस शावियाराक मागणे आमी सांगातान म्हणुया. बागयोन फ्रांसीस शावियारा, जेजूच्या मोगान तुझें काळीज सोगलेंच लासतलें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोडून मेलोय. ह्या पासोद बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासोद तुजी विनोती मागता. जोणेकल्यान हे वेळार आपणाक जाय ते मागचें.
आमचे ओंत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाकणटा आमेन. San Francisco Xaviera, tuji kulukoya shara, tu Jesu czasoj nika, sodat zoj diwo od kormaka, tu Jesu czasojnika, sodat diwo od kormaka. San Francisco Xaviera, tuji kulu goja shara, tu Jesu czasojnika, sodat diwo od kormaka. Tu Jesu czasojnika, sodat